बुधवारा म्हापशा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकर हांणी निवास फुटलसलच्या मुद्द्याचेर महामंडळाची विशेष बसका घेतली। तातूंत म्हापशांत फुडसाळ मैदान आणि प्रवाशांक खातीर राबित्याची तजवीज करतले असो थाराव बुधवारा जाल्ल्या बसकेत नगराध्यक्ष शुभांगी वायगणकर हांणी मांडलो। वट्ट 10 कोटी म्हापशा नगरपालिकेक सरकाराच्या निधींतल्यान मेळ्ळा। नगरपालिकेंतले गटार घाण उदकाची कामां तशेंच एसटीपी प्लांट ही कामां पयलीं करतले अशें तिणें सांगलां। जर कितें करतले जाल्यार पयलीं रेजोल्यूशन आमी करप की ना करप हे कावन्सिल रेजोल्यूशन पयलीं जाय। दुस्पूट म्हणजे ते कायम उरना, कोणें तरी ते फुडें व्हरूंक जाय आनी कोणाचें कितें आसा अटी अडचणी ते क्लियर करूंक जाय। जर आमी करता जाल्यार करप न्ही तें, जाल्यार ते टायम वेस्ट कित्याक करप। जर आमी करता म्हणून रेजोल्यूशन घेवप गरजेचें आसता आनी ऑलरेडी आमकां सरकार सपोर्ट करता, भुरग्यां खातीर सपोर्ट करता जाल्यार साहजीकूच आसा तो घेवप। मेजर तुमच्या दोळ्या समोर आसा, आमच्या दोळ्या समोर आसा, मार्केटचो विशय डेलीच येता। नाला, स्वेज आणि एसटीपी प्लांट आणि जे मेजर गरज आसा हे पयलीं हातीन घेतली। बेजीक जे गरज आसा बेजीक जे आसा पळय ती, आनी त्याच्या नंतर मागीर फुडल्या टायमार फुडलो जो एक फेस जालो की दुसऱ्या फेसाक जाय पळय ती गरज। सो एक पयलो प्रोजेक्ट आसा पळय तो फुटसाल हो ग्रावंड आमी बांदपाक पळयता, कारण म्हापशान आमचे तशे व्हडलेशे भुरग्यां खातीर तशें ग्रावंड ना आनी त्या खातीर भुरग्यांक ग्रावंड मेळचो म्हणून फुटसाल ग्रावंड हो आमी बांदता। ही येत्री निवास जी पयलीं आसली, जे 20 वर्सां पयलीं एक रेजोल्यूशन घेतलेलें आसलें येत्री निवास, त्या तेचेर आमी हे फुटसाल ग्रावंड बांदपाक केल्लो आसा।